तारखेर हांगासर रेंट कार थार आणि टू व्हीलर एप्रिलिया गाडयां मदीं अपघात जाल्ल्याचे समोर येयल्ले आसा। जी रेंट कार थार आशिल्ली ती म्हापसा सायडीच्यान अंजुना सायडीक वयताली आणि समोरच्यान जी एप्रिलिया टू व्हीलर येताली हांच्या मदीं जेन्ना थार गाडयेचो टू व्हीलरीक जेन्ना धक्को लागलो, ह्या एक्सिडंटान जे टू व्हीलर चालक आशिल्ले मिस्टर एंड मिसीस भोवेश सावंत व तेंची मिसीस गीता सावंत तेंच्या बरोबर तेंचे 2 वर्साचे भुरगे आशिल्ले। हातून ही दोगांय सिरियसली इंजर्ड जाली आणि तांकां जे स्थानिक लोक आशिल्ले त्या लोकांनी 108 आपोवन म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत तांकां उपचारा खातीर व्हेले। तांकां सिरियसली इंजर्ड असल्या कारणान उपचार करता आसतना डॉक्टरांनी तांकां जीएमसीन प्रिफर केल्ले आणि फुडल्या उपचारा खातीर तांकां जीएमसीन व्हेल्ले आसा। जो रेंट कार थार गाडयेचे जे चालक आशिल्ले आणि ताचो वांगडी तांकां म्हापसा पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशना खातीर म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्ले आसात। घटनास्थळी पिंक फोर्स तशेंच म्हापशेचे पुलीस पावले, तेंच्यांनी रितसर अशी पंचनामा केले आणि फुडलो जो तपास आसा तो म्हापसा पुलीस करीत आसात। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।